भुरग्यां मुक्तीन सोमल्या गायोन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोतान बापा बोसूक येता तुका आत्म्यान सोतान बापा बोसूक येता तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज जावन आमी आमच्या पात्रोनाची भाग्यवंत आंतोनीचे परबेक तयारी सुरू करता. आयज त्रेजेनाचो पयलो दीस. आमचो विशय भाग्यवंत आंतोनीच्या आदारान क्रिस्ती जिविताचे यात्रेन सांगातान जेजूचो पाटलाव करुया. आमकां जण एकल्याक पवित्र स्नाना वरवीं भावार्थाचें देणें फावो जालां. तेच बरोबर आमी पवित्र सोबेची वांगडी जाल्या. आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमचे पवित्र सोबेन वो समुदायेन आमच्या भावा भयणी सोवे नातें गोड करता. आमी पवित्र सोबेचे वांगडी कशे इगोर्जेंत वाड्यान समुदायेन वावराच्या जाग्यार सांगातान वावर करून आनी आपलेपण सोडून दिवन एक समुदाय कशी सगळे परिस्थितींत जेजूचे मिसांव भाग्यवंत आंतोनीच्या आदारान फुडें व्हरूंक ह्या मिसान जण एकल्या पासत मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, बरें दिसता ह्या पयल्याच दिसा कितलो लोक हांगासर एकठांय जाला. भक्ती आमची ती, पूण ही भक्ती जरी तर आमकां फावो ते भशेन फळ दिना आनी जिवितान कांय दाखोयशें करिना, ह्या भक्तीचो कांय फायदो ना. आयज जेन्ना आमी सगळीं भावार्थान ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक हांगासर भितर सरल्या, ह्या नोवेनांतल्यान कितें तरी जिवितांत बरेंपण येवंक, कितें तरी जिवीत अदीक भरतेन भरोंक, बरेपणाचें हें आमचें मागणें जावन आनी ह्याच भाग्यवंताचे मजतीन आमकां हो आदार मागतना जायते फावटी घोडेक आमी जायतें कितें आयकलां, पूण जायते फावटी ते जिवितांत घालूंक जायती फाटीं उरल्या. असल्या आमच्या सभा पासत ह्या वेळार दूख धरुया, देवा बापाची माफी आमकां मागुया. बरोबर आमी म्हणुया, हांव पातकी चड पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. चड पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत
प्रार्थूया. ह्या आयच्या भेटेंत आमी केरीत भशेन फ्रांसिस्को de सिल्वा, त्याच बरोबर रुबी आफोन्सो, कॅरन क्रिस्टल गोम्स, मॅथ्यू पेरेरा आनी रॉबर्ट पेरेरा हांची तेसां धरून ह्या मिसांत वांटो घेता. त्याच बरोबर हांव म्हणपाचो आमी जायतें कितें हांगासर मागूंक आयलेलीं आसा. आमी जें कितें मागूंक आयल्या ओगेपणी ह्या वेळार त्या आल्ताराचेर दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बागीवंतांतोनीक खोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रोसोंडार आनी गोरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूंक हें आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. येवचे आसात त्या दिसांनी सर्वेस्पराचे मंदीर दोंगराचे तोकशेर दवरतले आनी पर्वता वोन वयर उबारतले. पर्जा ताचेशी लोटोन येतल्यो. मेजूंक शकना तितलीं राष्ट्रां ताचेशी येतलीं आनी ती म्हणटलीं, येयात सर्वेस्पराच्या दोंगरार जोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या मार्गांनी चलतल्यांव. सियोनातावन सुमूट भायर सोडटली आनी जेरुसाल्याक तावन सर्वेस्पराचें बाकीत. तो खूब पर्जांचेर अधिकार चलयतलो आनी बोलिश्ट राष्ट्रांचो मनसोबीदार जातलो. तोरसादी मोडून ती नांगोर करतली आनी बाले मोडून कोयत्यो करतली. राष्ट्रांचेर तलवार उबारचे ना. झुजांक कोण आनीक तयारी करचो ना. जोन एकलो आप आपले दाखवेलीचे सावलेक आनी आप आपल्या आंजिराच्या झाडा पोंदा बसतलो. कोण कोणाक त्रास दिवचो ना असो उलयता तो दोलबाराचो सर्वेस्पर. कित्याक सगल्यो पर्जा जोण एकली आप आपल्या देवाच्या नांवान फुडें चलून वेतली. पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान फुडें चलून वेतल्यांव. सासनाच्या सासनांक. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जातलो. तुजे मुखामोल पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां त्या वेळा म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतानसून तूं म्हाका सोडयताय. काकूत कर, म्हजें मागणें आयकून घे. केदना पुर्यान मनशांनो तुमचीं काळजां दारून उरतलीं. केदना पुर्यान पोलक्या वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटकां फाटल्यान धांवतल्यात. आमचो जाबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हें मात जाणो जायात,
आपूण मोग कोरता ताचे खातीर सर्वेस्पोर विजमितां कोरता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकोता. ताची भिरांत दवरात, पातो करूं नाकात. समाधानान नियाल करून तुमची रात काडात. आमचो जबाब तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. गोवाचे कोडे आनी सोऱ्याचे कोळशे एरांगेर बोल्लेले आसतात, पूण तांच्या व्हड संतोश बोल्ल्याय तुवें म्हज्या काळजांत. आमचो जबाब तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui sui. Sorvespor tuमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. आनी एक दीस अशेंच जालें. तो बसून शिकोवन दितालो आनी गालिल्या, जुदेया आनी जेरुजालेम हांतल्यान दर एका गांवांतले फारिजियो आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलोले. आनी लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पुराची शक्ती ताचे सोरशी आसली. तेन्ना आर जाल्ल्या एका मनशाक आंतुरनार घालून कांय दादले घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून तांच्या फुड्यांत दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळो नासलें देखून दाब्याचेर चडून नोळे काडून आंतुरना सयत मोदेकोत जेजू मुखार ताका दिवयलो. तांचो बावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, मनशा, तुजीं पातकां तुका बोगसुलीं. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिजियो आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, देव निंदा उलयता तसलो हो कोण? एकल्याच देवाक भायर रावन कोणाच्यान पातकाक बोसकसूंक जाता? तांचें चिंतप पळोवन जेजून परतीपाल केलो. तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? तुमचीं पातकां तुका बोगसुलीं. ओ उठ आनी चल म्हणूंक हातलें खंयचें उदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रुजू करचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजे हातून घे आनी तुज्या घरा वच. आनी रोकडोच सगल्या हुजीर उठून आपूण न्हिदलोलो तें हातून घेवन देवाची तुस्त करीत तो आपल्या घरा गेलो. आनी सगळे एकदम तोटाकले आनी देवाक वाखाणटाले आनी भिरांतीन बरोवन म्हणटाले, आज की आमी विचित्र वस्तू देखल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, कांय जाली एक सुमार 3-4 वर्सां म्हजी माय कोणागेर तरी मरणाच्या घरांत पाचारूंक गेलेली.
आनी थंय गेल्ले कोडे तिका दिसता खबर ना कोदेल पळय ती बसोंक वचपाची आसली ती मातशी फ्राक आहली मोडलेली आसली म्हजी माय त्या कोदेलीचेर बसता आनी ती कोदेल मोडटा आनी म्हज्या मायची तोकली ओंटी रापटोता आनी कॉलर बोन आमी जाणा फ्रजायल पार्ट ऑफ द बोन तिका हेर लायन फ्रॅक्चर जाता जेन्ना हें घडलें म्हज्या समुदायाच्या वांगड्यांनी जाय तो तोकूस घेतलो कोणें खंय त्या वेळार मामींक म्हज्या घरा हाडूंक परतून कोणाक तरी फोन मारलो आनी गाडी तयार केली घरा कडेन ते काडटकूच आनीक कोणेंय दोतोराक फोन मारलो आनी दोतोराक आपयलो त्या उपरांत आनीक कोणें म्हाका फोन मारलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो फादर तूं भियेनाका सगलें अंडर कंट्रोल अशें अशें जालां तुजी मामी पडली मातशी बरी ना आतां दोतोरान पळयल्या ताका पूण तूं सुसेगाद यो ताचे पयलीं आमी सगळीं बारीकसाण पळयता आनी आमगेर प्रितीच्या भयणी भावांनो कोण ना म्हजी माय पाय म्हज्यो 2 भयणी आसता दोनी भायर आसता हांव घरान एकलोच म्हणटकूच जेन्ना हें सगलें म्हाका ही खबर म्हाका पावली बरें दिसलें आपुरबाय दिसली म्हाका ह्या म्हज्या समुदायाच्या आनी वाड्याच्या लोकांची कित्याक हांव एक बायलो मनीस कसो न्हय पूण आपल्या फामिलींतलो एक वांगडी जाल्ल्या परी ह्या लोकांनी म्हज्या आवयचो परामोस केलो आपली जाल्ल्या भाशेन तांणी त्या दिसा म्हज्या आवयची कुयदाद घेयली प्रितीच्या इश्टानो म्हटलां न्हू नो मॅन इज एन आयलंड हूंय आमी मनीस जुवो न्हय आमी बरोबर जियोवपी मनशां आनी ताका लागून आयचो विशय आमकां कांय बरे भाशेन आमी परत आनीक एक पावट सांगातान जिवंक आनी हे भाशेन जें देवान आमकां शिकयलां तें आमच्या जिवितांत दिसा दिसपोटी जिवंक आमकां आमंत्रण दिता चिंतूंक गेल्यार हें आनी सांगपाचें सांगातान जियेयात सांगपाचें ना सोयम न्हू आमचें तें वी हॅव बीन लिवींग टुगेदर ऑल थ्रू आवट एंड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट वी हॅव टू डू आमी बरोबर सदां जिवन येयल्या आनी तेंच जियोवपाक आयज आमकां एक खेरीत आमंत्रण पूण प्रितीच्या भयणी भावांनो संवसार बदलला दीस बोलांटून वेता तितले सगळें आधुनीक जायत वेता आनी ह्याच निमतान प्रितीच्या भयणी भावांनो आमी मनशां कशीं म्हाका दिसता एकमूय जावन गेल्या वी लायक टू बी ऑल अलोन टुडे आमकां सांगात नाका कसो दिसता आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो घोडेक ह्याच निमतान आयज घोडेक हो विशय घेतला तो एक बरो उगडास आमकां परत आनीक एक पावट बाबा आमी एकमूय न्हय आं आमी एक जुवो न्हय आमी सगळीं सांगातान जियोवपी मनशां होच प्रितीच्या भयणी भावांनो हो विशय आयज आमकां खेरीत उगडास करता आनी अशें जरी तर घडटलें प्रितीच्या भयणी भावांनो हांव म्हणपाचो 3 विशयांचेर आमी लक्ष घालपाची गरज आसा जरी तर हांव आनी तूं आमी सांगातान जियेतलीं पयले वयले सुवातेर आयज म्हाका दिसता आमी परत मोगान भरपाची गरज आसा आनी हो मोग म्हणटा पळय तेन्ना हांव भायल्या लोकांचो मोग आनी उलयना तुमचीच परवानगी घेवन तुमचें परमिशन घेवन हांव तुमच्याच घरान भितर सरोंक सोदतां प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारपाची गरज आसा गो बायलांनी एकामेकाच्या काजारी जिविताचेर नदर मारपाची गरज आसा गाय हो सांगात आमकां एकामेकाचो आसा गाय हो मोग आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आजून पर्यंत जिवाळ ओ तो मेलेले भाशेन जाला गाय प्रितीच्या भयणी भावांनो ह्या दिसांनी म्हाका जाल्यार बरें दिसता कोणाच्याय 50 इयर्स सेलिब्रेशनाक वचोंक कोणाच्याय 25 वर्साच्या सेलिब्रेशनाक वचोंक कित्याक शाबासकी तेंकां आमची जाणटी आवय बापूय ती काय बरे भाशेन तेणी काजारी जिवीत काडलें प्रितीच्या इश्टानो आयज कालच्या आधुनीक काजारी जिविताचेर नदर मारीत आनी आयज कालच्या मोग्याचेर जरी तर आमी नदर मारीत थोड्यो संवयो ती डेटिंग बा वयता डेटिंग सोजमता न्हू तुमकां जाणटी बा कोण आहा पळय ती डेटिंग वचपाचें म्हणटा तें कितें तें काजार जावचे पयलीं आमी वळखोपाक जाय न्हू म्हणटकूच डेटिंगाक वचपाक जाय आमी वी हॅव टू डेट वन एनदर मागीर मोगयां दे लायक टू गो फॉर डिनर रोमॅन्टीक डिनर्स बरें तें
रातीक केन्नाय जेवणाक भायर वयतात ती आपलो मोग दाखोळ करपाक, मोग जिवाळ दवरपाक. मागीर केन्नाय ती एकामेकाक गिफ्ट्स दितात न्हय. काय बरे गिफ्ट्स दितात, कोणी रोज दितात, बरें गिफ्ट केन्नाय कोणी हाडटा आनी दितात, मोग दाखयतात. म्हाका एकूच विचारपाक जाय, जी हांगासर कोण वाडलेलीं आसा, जाणटीं आसा, तुमी गेलेलीं डेटिंगाकू? तुमी गेलेलीं काय डेटिंगाक? म्हज्या मोगाच्या वाडलेल्या न्हू, तुमी रोमॅन्टीक डिनर्स बी केल्या काय? रोमॅन्टीक डिनर्सांक वयतात काय तुमी? गेलेलीं काय तेन्ना तरी? गिफ्ट्स दिल्या काय एकामेकाक? बोलतें जाल्यार हांव म्हणपाचो, प्रितीच्या इश्टानो, खरेंच तुमच्यो काणयो गोडे कहल्यो आसतल्यो. फादर डेट आनी हुंची सोयरीक एक पावट पयलें आनी काजाराक दुसरे पावटी पयलें. हें काजार आमचें. पूण काडले दीस आमी, मोगान काडले दीस फादर. लेट नायट डिनर, रोमॅन्टीक डिनर, घरान जेवण पडल्या पुरो टेबलाचेर, तो डिनर आनी कोणाक? गिफ्ट्स, कसले गिफ्ट्स फादर? आमी काजारी जिवितान आमचे सुमाराचें घर बांदलें, एक गाडी घेतली, गरजेच्यो वस्तू जाल्यो आमच्या काजारी जिवितान, पुरो त्यो, ते व्हडले गिफ्ट आमचे. प्रितीच्या इश्टांनी आनी म्हज्या मोगाच्या गो बायलांनो, हांव म्हणूंक सोदतां, आयज घोडये की आधुनीक काळार ह्यो सगल्यो वस्तू बऱ्यो, बिकॉज वी आर लिव्हिंग इन अ डिफरंट एज ऑल टुगेदर. पूण ह्यो सगल्यो वस्तू घेवनूय आमची काजारी जिवितां खंय पावल्या? गो बायलांचो सांगात खंय पावला? हो विचार हांव तुमचे मुखार मांडूंक सोदतां. हांव कोणाकूच बोटां दाखयना, हांवूय तुमचे भितर पडटां. हें सगल्यांक आमकां सगल्यांक हें. पूण विचार करुया, इतले सोगोट जरी तर आयज आमी करूंक सोदता, हो सांगात गो बायलेचो आमी जियेता गाय, तो खरेंच जिवाळ आसा गाय? होच तो सांगात जो आयचो विशय म्हजे आनी तुजे मुखार मांडटा आनी एकामेका थंय जियोपाक आमकां हुस्कायता. हो सांगात प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आनी अदीक करून काजारी जिवितान गो बायलां एकामेका थंय जियेता गाय, हें एक आव्हान प्रितीच्या इश्टांनो आनी अदीक करून गो बायलांनो हांव तुमचे मुखार मांडटां. हो सांगात म्हाका दिसता आयज परत आनीक एक पावट आमी जिवाळ करची गरज आसा. लेट्स गिव लायफ टू दीस टुगेदरनेस विथ आवर लव. आनी कसलो मोग तो? जेजून दाखयला पळय तो मोग. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचो जरी तर सांगात एकामेका बरोबर आसतलो, आयज म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत आमी बोगसणे भितर हाडपाची गरज आसा. पुरो आमी विकोटाय घेवन जियेलीं पळय तीं, खंय घेवन वयतलीं तें? कितलो त्योप घेवन आमी जियेतलीं तें? विकोटाय भाव भावा मदें, अरे काय बरें जियेले, ल्हान आसतना काय बरी आमी खेळ्ळीं, आयज दुस्मान एकामेकाचे. विकोटाय एका शेजाऱ्या आनी दुसऱ्या शेजाऱ्या मदें, कित्याक लागोन? दुर्गांक लागोन. दुर्गा जी भायल्यान दिसती पडटा, आयज तीच दुर्गा आयज आमी काळजांनी बांदलेलीं आसा. प्रितीच्या इश्टांनो, चिंतात, नियाळ करात, विचार करात, ही दुर्गा घेवन आमी खंय वेता? ह्यो प्रॉपर्टी, ही घरां आमची, हे खंय घेवन वेतलीं आमी? सर शेवटी कितें आमचें विंगळेपण घेवन आमी वेतलीं? कांयच आसचें आमच्या हातीन आमचे कडेन. आमी जें कितें एक बरें उतर दुसऱ्याक दिलां तें घेवन आमी वेतलीं. एक बरो हांसो घेवन आमी जियेल्या तें घेवन आमी वेतलीं. जाचो कोणाचो राग आमचे भितर आसलो, एक बोगसण्याचें उतर आमी दिलां प्रितीच्या भयणी भावांनो, तें घेवन आमी वेतलीं. आनी मनशां आमचें बरें उलयतलीं, कित्याक? आमी बरें दिवन हांगासर वेतलीं. इश्टानो, पाप साहेब एका आपल्या दाखल्यान तशें म्हणटा, समजिकाय जिवितान भितर हाडुया. कित्याक? जेन्ना केन्ना आमच्या भितर समजिकाय ना, आमी खंय कुस्कुटां सोदूंक लागता. वी लूक आउट फॉर एक्सक्युजीस. आनी जेन्ना आमकां कुस्कुटां मेळटा, आमी रागार जावंक लागता. आनी जेन्ना आमी रागार जावंक लागता, आमी झगडी करूंक लागता. आनी उगडास दवरात प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमच्या कुटुंबांत झगडी जाता, जेन्ना शेजाऱ्या मोदेकात झगडी जाता, कोण जैतिवंत जायना. उगडास दवरात, देर इज नेवर अ विक्टर, ऑलवेज वी आर लुजर्स. आमी सगळीं शेणटां. आमकां दिसत घोडेक, फादर बरें दिलें आमी शेजाऱ्याक, बरें दिलें, तेका आनीक तोंड बरें दिलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ना. जेन्ना आमी राग द्वेस घेवन भोंवता,
वी डोंट विन, वी लूज. कित्याक हें राग द्वेसाचें दुरीग आमचे भितर आमी वाडोयत वयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सोमी जेजून कितें केलें काय? कुर्साचेर आसतना आपल्या दुस्मानांक ताणें बोगशिलें. आमी घोडेक म्हणत फादर, पूण तो देव न्हू. वय तो देव, पूण त्या वेळार तो एक मनीस आसलो. म्हज्या आनी तुजे भाशेन तो एक मनीस आसलो आनी ताचे लागीं घोडले प्रितीच्या भयणी भावांनो आपल्या दुस्मानांक, आपणाक वायट कोत्तेल्यांक बोगसूंक. आनी ताच्यान जरी तो तें करूंक जालें, आयज घोडेक तेंच आव्हान आमकांय बी आमची विकोटायेचीं दुर्गां आमी मोडून उडोवंक पावूंक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, परत आनीक एक पावट आमी मोगान भरुया, दुस्मानकाय सोडुया, बोगसण्याचें काळीज आमकां घेवया. आनी सर शेवटी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या इश्टांनो, जरी तर हांव आनी तूं आमी सांगातान जियेतलीं, आमी देवाक सोदपाची गरज आसा. आयचे शुभ वर्तमान जरी तर आमी आयकलां, त्या 4 दादल्यांची खबर सांगता. एकलो आरकार, एका आरकाराक घेवन ते भोंवतात आनी कोणाशी वेतात? जेजूशी वेता. कित्याक तांकां खात्री आसा हो देव आमकां पावतलो, हो मनीस आमकां पावतलो, तो आमचें बरेंपण करतलो. आयज प्रितीच्या भयणी भावांनो, जरी तर हांव आनी तूं आमी सांगातान जियेतलीं, म्हाका दिसता आमच्या घरांत आनी आमच्या कुटुंबांत परत आमी देवाक जागो दिवपाची गरज आसा. हांव बेजिमेंत कोत्तालों, बेजिमेंत कोत्ता आसतना एका कुटुंबांत पावलो. बरें कुटुंब, बरें घर. आनी तांणी प्रितीच्या इश्टांनो म्हाका सगळें घराचें ब्लेसींग करून जातकूच म्हाका तांणी म्हटलें, फादर एक गाडी घेतल्या, आमी नवी गाडी घेतल्या, मातशें ब्लेस कोत्ता तें? हांवें म्हटलें वय, जरूर कोत्ता. आनी प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी त्या निकेप जाग्यार पावलीं, गाडी आसली त्या जाग्यार, हांवें तांकां म्हटलें, बाय मातशें नवो कारार हाडटा, बायबल हाडटा, म्हाका एक धाकटुशें मागणें कोत्ता आनी मागीर हांव ब्लेस कोत्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ती घरांतली बायल भितर गेली, पावना भायर, भायर पावच ना. म्हणटा कितें जालें? मागीर भायर आयलें आनी म्हणूंक लागली, फादर बूक खंय दवरला तो मेळ्ळो ना, पवित्र पुस्तक खंय दवरलां तें मेळ्ळो ना. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांव बोटां दाखयना परत आनीक एक पावट, पूण म्हाका बेश्टेच मनान त्या दिसा घडलें. हांवें तांकां आनीक लॉज लोजेन घालूंक ना, हांवें लॉज धांपून उडयली आनी हांवें म्हटलें, बाय भियेनाकाय, अशेंच मागणें करया, हांव कोत्तां, बायबल नासतना कोत्तां. पूण प्रितीच्या भयणी भावांनो, येद्दें व्हडलें घर, गाडी घेतल्या नवी, पूण ह्या येद्देशा पुस्तकाक, देवाच्या पुस्तकाक आमच्या घरांत जागो ना. तें खंय आसा तें आमकां खबर पासून ना. प्रितीच्या इश्टांनो, म्हाका दिसता देवाक आमी निकेप जागो दिवपाची गरज आसा. आनी तेन्नाच की प्रितीच्या इश्टांनो, आमच्या देवाचो आशिर्वाद आमच्या घरांत आसतलो. तेन्नाच की आमचो सांगात एकामेका थंय दिसून येतलो. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, साद्यो वस्तू, 3च वस्तू हांवें तुमचे मुखार दवरल्या. मोगान पडोंक आनी अदीक करून गोबायलांक हें आव्हान हांव दितां. एकामेकाच्या मोगान पडोन तो मोग जिवाळ करूंक आमी शिकुया. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, विकोटायेचें काळीज पयस करुया. परत आनीक एक पावट बोगसण्या भितर हाडून जाता तितलीं जेजून आमकां दाखयलां ते भशेन एकामेकाक बोगसूंक शिकुया. आनी तिसरे सुवातेर जे परी ते 4 इश्ट जेजूक सोदूंक गेले, जाणा जावन की ह्या जेजू लागीं सगळें जाता म्हणून आमी, म्हाका दिसता आयज आमच्या घरांत त्याच देवाक एक जागो तयार करची गरज आसा. तेन्नाच की हो आयचो विशय सांगातान जियोवपाक म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं घडटलें. हेंच करूंक त्याच सोमी जेजून, त्याच बागीमोताचे मोजतीन आमकां आदार दिवंक. आमेन. उबी रावया. कांय आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापा मुखार ह्या वेळार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपूण देवाचो उपकार म्हूण जाणा जावंक नीज मोगान केल्ले सेवे वरवीं आपले पोरजीच्या जिविताचे यात्रेंत आदाराचे जावन जेजूचे नीज पाटलावदार ते जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता
आमी पवित्र सोबीत एक समुदाय कशी वावर करूंक एकामेकाच्या सांगातान आनी भावपणान वावर करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांत देवाच्या उतराची जाणवाय वळखून घेवंक समाजांत अदीक करून पवित्र सोबीत बरेपण हाडूंक एकवटान जियोवंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. भाग्यवंत आंतोनीन सदांच मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिलो. आमी मागण्या वरवीं जेजूक चिंतून रावूंक देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी सोदूंक क्रिस्ती शेगुणांनी आमचे गोराबे वाडोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. भोव सर्गीच्या बापा, व्हडो पुरवायन ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुजी दयाळ नदर तूं आमचेर घाल आनी तुजी खुशी जाल्या ती तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बसुया. पेटोनीच्या वेलार गीत गावया. C3 पेज नंबर 29. C3 पेज नंबर 29. आमची सगळी गुपीचीत ना, आमची सगळी गोलती दुका, आमचे आवडे आमची काळजा, हे तुकाच भेटयता दवरया. तुजे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उन्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे तेंबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उन्याचे कुडके, तशें जावंक सोऱ्याचे तेंबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या इश्टानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. रावया. सोड पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या बागीवंताच्या उगडासाक हो योदन समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोडवेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोडवेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोडवेस्पोरा पवित्र बापा, सोड पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सुफोळ करताय. तुज्या विना विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरोंतरी.
देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायतां. Surgani somsar bolia, tuja voi boma. Sorgi tu soy soy, sorgi tu soy soy, solves por acelami. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotoja. Sonia Jesu ami olokata, ami kalsi plebietau, tikli pauti tu voi bovaneso, ami tuce moron porgotau. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पोनो जेवणपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोलसोळीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती, बायगून जुजे तुजो पोती, बायगून दूतां, बायगून आंतोन आनी सवकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
प्रितीच्या इश्टानो आमी जोरी तर सांगातान जियेतेली हांव म्हणटालो ते भाशेन आमच्या 3 वस्तूंचेर आमी लक्ष घालची गरज गो बायलांनी अदीक करून एकामेकाच्या मोगांत आमी वाडूंक गरज आसा तो मोग तुमी जिवाळ करची गरज आसा आनी करूंक पयस वेची गरज ना आमच्या जाणट्यांचेर आमच्या वाडलेल्यांनी कशे भाशेन ती तो मोग जियेली तांचेर आमी नदर मारुया दुसरे सुवातेर राग द्वेष दवरलो तें पुरो खंय तरी तें बंद करुया बोगसूंक शिकुया कित्याक आमी वेता आसतना हेंच बोगसणें घेवन वचपाची गरज आसा आनी सर शेवटी प्रितीच्या भयणी भावांनो ते 4 दादले शुभ वर्तमानान जे भाशेन जेजूक सोदूंक धांवले कित्याक जाणा आसले जेजू लागीं सगलें जाता तेच भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांत जेजूक सोदूंक वेची गरज आसा जेजूक येवकार दिवन ताका आमच्या घराब्यांत हाडची गरज आसा तेन्नाच की जायत्यो वस्तू आमच्या जिविताच्यो थाऱ्यार पडूंक लागतल्यो हेंच आमी करूंक पावंक फावो ती मदत आमकां मागून सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचेय सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं माई मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शिली देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेलयेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका खबना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कमुन्याच्या वेळार गीत गावया D15 पेज नंबर 55 D15 पेज नंबर 55 Jesu maka tuji gloros, tuji gloros. Suki somzim soshi udok, soshi udok. Ucha divyak polbis lichin. Jotrak solum bolu bichin. Tuji bogor Namo Jesu, Ani podvi, Tuji bogor Namo Jesu, Ani podvi, Tuji bogor
Bogor Ani podvi Mitang Jesu muntang sempurna kasar Tela ponti tela vine Katur lolo ruka kano ruka kano Rigor lolo kurisano Tuji Bogor Nama Jesu Ani podvi 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 Jesu maka tu sau nasai Oronya tlo slavik mana Dio porceco uciakamo Izraela ce korpa udo Tuji Bogor Nama Jesu Ani podvi 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 गीत गाऊया D23 Duka kavu Muncan mocir pavarti ulang Kenat staka lakcinakan Nulis moci soci ailang Tomui kenat spukit zona Muncan mocir pavarti ulang Kenat staka
आमचो आत्मा तुका पिवो शेता आमचो आत्मा तुका कावो आमचो आत्मा तुका पिवो शेता आमचो आत्मा तुका कावो येता Cordadulia utka poros Mojirogo pivon gorve Purvozalia mana poros Mozono kaluchichi Cordadulia utka poros Mojirogo pivon gorve Purvozalia mana poros Mozono kaluchiche Amso atmo Tuka pivo sheta Amso atmo Tuka kavu neta Amso atmo Tuka pivo sheta Amso atmo Tuka kavu neta उभी रावया सोर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या बागिबो तातुनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भावा भयणाच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसुया मोगाच्या बाबडीनो आयज आमचे मदें आसलो फादर सावियो सोजा डिसोजा गांवांत सालिगांव पिल्यान पूण हांगासर यूथ सेंटरान डायसिजन यूथ सेंटरान डिरेक्टर कसो तो बाबुरता जाय तो बरो वावर करता अदी करून तरणाट्या सभे तांकां एकठांय करूंक तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक जाय तो बाबुरता उमेदीन भरलेलो उर्बेन भरलेलो पाद्री तो घरांतलो एकलोच पूत चेडो आनी तोय जाल्यार पाद्री जाला गांवांत सालिगांव म्हूण तो सालिगांव पिल्यान थिंगा वयर सिमनार आसा म्हाका दिसता सोकला लावन वयर सिमनार दिश्टी पडली आनी ताका लागून सिमनारीन गेलो आमी जाय ते फावट म्हणटाले ताका फकाणां कोत्ताली तेजे आरे तूं इतलो बरो दिसता एकलोच तूं घराचो पूत कित्याक पाद्री जाता रे पूण तरी पूण पाद्री जालो आनी दोनूय वावर कोत्ता आवय बापायक सोडूंक ना कालच्या दिसाक हांव फोन मारतालो घरा हा खूंय डॅडी मातसो दोळ्याचो प्रॉब्लम जावन घरा वचोंक पडलो पूण धांवून धांवून
हांगा येयलो पाद्री जाला म्हूण आवय बापायक सोडूंक ना आवय बापायक सोडूंक ना दोनीय वावर कोत्ता देवाचोय वावर कोत्ता आनी कुटुंबाक आवय बापायकूय सांबाळटा आयज विशय आमचो काय बरो सांगातान जिवन काय बरो शर्माव ताणें केला काय बरो आमी तो जिवितान जिवंक जाय ते फावट मुंगडाराक हांव हिंगा 6:30 बसता तो रातचे 8 पासून आसता जाय ते प्रस्न घेवन तुमी येतात चडशे प्रस्न कोणाचे भायले न्हू कुटुंबाचेच भाव भावा मदें घोव बायलां मदें आवय आनी पुता मदें असलेच प्रस्न सगले असलेच प्रस्न शांतीन मोगान भावपणान सांगातान जिवंक कुटुंबान जायना आदी कितले भाव एकाच घरान काय बरे मोगान जेवताले मोगान आसताले काय बरो सांजचे वेळार संबंदान सांगातान जियेताले आतां हुंय एका पुताक एक घरान रावून मांयक पासून दवरूंक जायना मोगाचे वाणी न्हू आमी केरी देव बरें करूं म्हणटा फादर सावियो हांगा येवन ही मिसाची भेट भेटोवन ताणें प्रवचन केलां देखून बरें प्रवचन केलां देखून ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मदें आसा फादर आयरीस फुर्तादो आमचोच गांवचो पूत तो ह्या दिसांनी घरान सुटयेंत आयला आमचे मदें तो आसतलो ताकाय हांव येवकार दितां आनी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतला देखून ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या वावणी न्हू आमच्या कोपेलांत 2 सांत आंतोनीचे व्हडले स्टॅच्यू आसले एक हांगासर आनी एक थंयसर हांव सदांच चिंतालो हे 2 व्हडले एक हिंगा एक थिंगा कित्याक आनी जेन्ना हांवें विचारलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें हांगासर पयलो सांत आंतोनीचो स्टॅच्यू इमेज आसली ती इमाज आसली ती पयली ओरिजिनल लांकडाची काय बरी ते इमाजीचो हात मोडलो दिसता आनी ताचें लाकूड भितरल्यान पोंकोड जाल्या म्हूण ताका थंयसरलो काडलो आनी थंयसर कोनशाक मारलो आनी हांगासर नवो गायलो पूण हांवें ताका थंयसर धरूंक ना तो आख्खोच सारको केला काय बरो ताचो हात पासून बरो केला ताचें मोदें कुसलोलें पिड्ड्यार जाल्लें दुसरें घातलां आमी भायल्यान ती उम्याक दवरल्या तर दोनीय वाटेन उम्याक इमाज्यो दवरलेल्यो आसात तुमी लूट करची न्हय बरे भाशेन मांडावळ सांबाळची कित्याक आजून कोवीड आसा आनी इतलो लोक आसा भायल्यान पासून सगलो बोल्ला उम्याक लूट करची न्हय मांडावळ सांबाळची मोगाच्या भावणी न्हू आमकां भाग्यो तातोनीची जायती भक्ती हजारांनी लोक हिंगाय येता आनी हजारांनी लोक भायरूय आसा तांकांय जाय आसलें भाग्यो तातोनीच्या त्रेजेनाक वांटो घेवंक पूण घडो ना देखून आमी रिकॉर्डिंग हें मीस केलां ऑनलायन आमी घालतल्या मागीर तें फकत भायर आसलोल्यांक कोण UK अमेरिका जावं बोटीर आसात तांकां हें मीस तरी तांकां मेळूंक तुमकां न्हू कोवीड काबार जालो घरा रावून ऑनलायन मीस पळोवंक सोदनाकात आमकां संवय जाल्या हांव करूंक सोदना आहलो पूण तरी पूण भायले आमचे भाव भयणां आसात परत परत फोन करून विचारतात फादर ऑनलायन आमकां ना रे आनी हे पासत हांवें हें रिकॉर्डिंग करून तांकां धाडटल्यात पूण तुमकां हिंगा संवय करनाकात ऑनलायन एक पावट ऑनलायन मीस येतात च्या पितात मीस पळयतात जेवतात मीस चालू एक पावट बेडार न्हिदतात थंयसरूय मीस पडयतात टायम नासलेल्या भाशेन भाग्यो ती आंतोनीची भक्ती आमकां आसा ताका मान दिवंक आमकां घडटा तांणी हिंगा येवची घरान कोण पिडेत आसात तांणी ऑनलायन पळयल्यार जाता मोगाच्या भावणी न्हू तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा अदीक करून तुमी जायतो ह्या दिसांनी मागण्याचो दुडवांचो आदार दिला हें कोपेल नेटोवंक जावं सगलें लायटीचें वायरींग चेंज करूंक पडलें आल्तान सगलो तो पिड्ड्यार जाल्लो सारको करूंक पडला आनी जायते तरेन ह्या दिसांनी जायतो वाव जाला तुमच्याच उदारपणान भाग्यो तातोनीन तुमचे उटयेन धोपूट घालूं म्हूण हांव मागतां आनी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आशिर्वाद घेवंक उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे
सोबें आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी कृपेन तुमकां धाडटा देवाचे बळ Antoni Mokta Amche pasot Amche pasot Amche pasot Santa Donna Amcha Bokta Sorgar voi sotos tu bogita Amche pasot Jezus Magniko Sorgici vatinam kazolon von Santa Donna Amcha Bokta Angkau Kristus aninaka Vaita Vigna Sorvam Poiskon Bavar tantir gotam kakondovon Oi ma Bapa Moi ma Puta Moi Matri Orchiteva Moi ma Bapa Moi ma Puta Moi Matri Orchiteva
भाग्यों तातून आमची पासत विनोती कर. क्रिस्तान बसयलो ते आमकां फावो जावच्या. Tratuia, सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यों तातोनी कोऱ्या बाबा तो संवसार प्रसंगदा आनी गोचे आकांताक आसलोल्यांचो तिरासलो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय आनी सगल्या आमच्या गोसांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. आमेन. भोव फोडादीक मागणे सांतातोनीक हे भाग्योता सांतातोन तातून भक्तांमध्ये भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाडा आणि मोवाडा त्या उलोवपाच्या त्या उलोवपांच्या मोगा पासत मोगा पासत जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय ते तुज्या त्या तुज्या वाखाणलोल्या वाखाणलोल्या शेगुणा शेगुणा पासत पासत आनी सावरण आणि सावरण आसलेल्या आसलेल्या मोगा मोगा पासत पासत जो पेल्या जो सोबी पेल्या सवे तुवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जाली फावो जाले तुका तें देणी व्हड आनी विचित्र मिलाग्री कोची ह्या संवसारांत आसतना जे बरी आनी कोणाकूच भक्ताक दिले ना तुज्या उतराकूच मिलाग्र्यो घडोवप आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक तें उतर गोंयचे वताची मागणी आयकूंक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोबी केन्नाच निर्फोड जाली ना. पिड्योवंताक तो भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चडपडटल्या सोबी तुजें काळीज चडचडटाली. दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केल्यात. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजत असली वस्त नासली. भायर रावून पातक पेल्याचे दूख आनी कोन्निश्टाय पडून ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान राबों नेजो आसली. देरावून ह्या नियाडांनी आनी तुजे मागणी देवाताय भोवूच फोडादीक म्हूण जाणो जावून हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. हे वेळार तुजी गरज भाग्यो तातूंत उक्ती कर. हे वेळार तुका जाय ते माग भावार्थान माग. तुका नोकरी जाय तुका भुरग्याचे देणे जाय भावार्थान माग. तुका कुडीची तोरी तरेची पिडा आसा भाग्यो तातूंत मुखार घाल. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेलू एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची पर्यान पर्यान गरज गरज पडली जाल्यार पडली जाल्यार तरी तुजेर तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक वतलोय नाय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालोय. हे भोव मोवाडा आनी मोगडा भोगता सांतातून तुजें काळीज सदांच दोयाड आनी चडचड्याचें जावन आसलें. तो त्याच दोयाडपणान आनी चडचड्यांनी उलय एकूच उतर बाडका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन केडूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोड मेळूंक. उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवन तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
Noman Marie Cupin Molili Savis Pojetaisa, Ustemudin Sodoan Sodoisa Pochesu. महिमा पाकान पुताकान पवितात्म्या सर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर तुमचे बेसबांक घालूं जो बापान पवितात्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक आनी भाग्यो तातोनीचे विनवणेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं Santa Toni, Magi Vota, Tu Virgiaci, Curicia, Tu Lisboa, Cianoda, Portugal,